मोपा विमानतळावेल्या टॅक्सी प्रश्नावेल्यान मंत्री मविन गुदिनो, थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर, सुदीप तामणकर आनी मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांकां मेळ्ळे. रोखडोच हो प्रश्न तडीक लायतले. कांय कायद्याच्यो गजाली तडीक लागपाक मातसो कळाव लागतलो म्हूण येरादारी मंत्री मविन गुदिनो उलयला. आरडीएक्सको खातीर आल्तीनच्यान गौतम शिरोडकार. I think it will not take more than 2 weeks. I am saying 2 weeks on the much higher side. It may happen in less than 1 week. That also I am saying. तुमचे इश्यू सॉल्व जाला ऑलरेडी आयज आमची मिटींग जाल्ली आहा सीएम सर आनी मोविन सरान दोगांनी बरी इनिशिएटीव घेतलेली आहा आयज पेडणेकारांक लागून. हांवें पयलींय सांगलेलें तुमकां सदांच सांगतालो हांव कितें तेंच्यांनी बरी इनिशिएटीव घेवन ते करून दितले म्हणून. जेन्ना हांव रस्त्यार येयल्लो तेन्ना तुमकां सांगलेलें कितें सरांनी बरी इनिशिएटीव घेतलेली आहा. आयज तेका लागून हांव तुमकां सगळे आमचे पेडणेकार भावांक सांगूंक सोदता कितें जे आयज तेंच्यांनी केल्ले आहा तेका फकत टायम लागता जो प्रोसेस करपाक. आयज 2 विकान तेणी सांगलेले आहा 2 विका भितर सीएम सरान आनी दोगांनी सांगलेले आहा 2 विका भितर तुमी करून दिवचे जे प्रोसेस आहा ते आनी ते करून दितले. हांव विश्वास दवरचो गव्हर्मेंटाचेर बीजेपीच्या कित्याक ते केन्ना सांगलेली कामां फाटीं दवरिना जाता इतली बेगीन करून दिता. प्रवीण बाबा एक आसा की एवरी टायम मिटींग जाता तुम्ही म्हणटा इश्यू सॉल्व जालो म्हणून आनी परत थंय वयल्यान तुम्ही म्हणटा इश्यू सॉल्व जावना. काम परत तशें जावपाचें आसतलें. आनी एक सांगूंक सोदता हे आमचे सगळे प्रॉब्लेम जाल्ले सॉल्व जाल्ले. हांगासर कितें जालें जे तेंकां हें घेवंक जाय हे श्रेय आसता पळय ते आमकां मेळटले म्हणून ते चिंततात कितें आमकां तेंकां मेळचें म्हणून तेंकां पॉलिटिक्स केले तेंच्यांनी. जे आतां तुमकां खबर आसतलें थिंगासर सगळे हांगा भायले बाकीचे पॉलिटिशियन येवन थिंगासर तेंच्यांनी आमच्या बद्दल खूब कितें कितें उलयलें पूण तशें करचें न्हू. हांव सगळ्या पेडणेकारांक सांगूंक सोदता जी आमी इनिशिएटीव घेतल्या पळय ती आमी करून दाखयतले. आमी उलोवन दाखयना आमी करून दाखयता. ते दीस तेंच्यांनी जेन्ना प्रोटेस्ट चालू केला ते दीस तुमचेर आरोप केला की तुमी ते इंटरेस्ट घेना म्हणून. कित्याक इंटरेस्ट घेना आमच्या सध्या डेली उलयता म्हाजे कडेन केन्ना जाता केन्ना जाता. कम्युनिकेशन जाता तुमचें. पॉलिटिकल मायलेज घेता इश्यूतल्यान पॉलिटिकल मायलेज घेवंक सोदतात तेका लागून हांव तांकां सांगता आमच्या पेडण्यान पॉलिटिकल मायलेज घेवची गरज ना. कित्याक आमी आहात ते सर बीजेपी कार्यकर्ते तशेंच आमचे सगळे सीएम आसा तशेंच आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा ते आमी करून दितले तुमकां. पॉलिटिकल भायले येवन तुमकां ते प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिवचे ना. पेडण्या ब्लू टॅक्सीचो विशय जाल्लो डिस्कशनाक सगळे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मागीर आमचे पेडणेचे आमदार आसले आनी आमी उपस्थित जाल्ले आनी जो विशय 12 तारखेक ऑलरेडी इश्यू सॉल्व जाल्लो सगळो म्हणून काही अमेंडमेंट बी आहा. आतां पयली येलो ब्लॅक टॅक्सी पळय आहा ती ब्लू कॅब करपाक अमेंडमेंट करचें पडटा म्हणून तेका लागून मातसो प्रोसिजर डिले जाता. म्हणून तेका लागून कितें आहा काही कन्फ्युजन जाल्ले म्हणजे त्यो 3 संघटना ज्यो आहा ते 2 असोसिएशना भितर कन्फ्युजन जावन ते खंय तरी स्ट्रायकार गेल्ले. पूण आमी आमची जी संघटना आमी वचोंक नासले कित्याक आमकां गव्हर्मेंटार आनी बाकीच्यांचेर फूल फेथ आसलो आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन दोतोरा कडेन कॉर्डिनेट करीत आसले डेली फोनाचेर. दोतोरान कितें आपलो जाता तितलो टायम आतां काल बेळगांवच्यान येवन सुद्दां तेणी आयज मिटींग घेवन इश्यू आतां कितें आहा तो परत एक्सपर्टायट करपाक लायलो सगळो आनी इश्यू रिजॉल्व 2 विकान जातले. 2 ना म्हाज्या हिसपान 1 विकान सुद्दां जावंक शकता पूण चडान चड 2 विकाचो टायम सांगला. कित्याक अमेंडमेंट करपाक न्हू ब्लू टॅक्सी पळय आहा ती येलो ब्लॅकाची ब्लू करपाक ती लॉ डिपार्टमेंट हांगा ते फायल वयता आनी जीएमआराचे कितें जाता तो प्रायवेट एअरपोर्ट न्हू तेका लागून थंयसर मातशें कन्फ्युजन क्रिएट जाता हे करपाक लागून. तुमच्या टॅक्सी भितरूच खूप कन्फ्युजनान जाल्ल्यान हो इश्यू डिले जालो. हय आतां जे पळय काल बसलेले पळय थंयसर पेडण्या पळय तेंच्यांनी एक लेटर बरयल्लें निवेदन. ते लेटर जीएमआरा कडेन गेले आनी ते जे फुकट मागताले पळय तेका लागून परत प्रोसिजर स्टॉप दवरलो जीएमआरान. म्हणजे तेणी आमकां एक्चुअली कितें सांगलां की 5 लाख डेपॉझिट करपाक जाय 50,000 मंथली रेंट आसतले कावंटर जो दिता तेचे आनी हे त्या संघटनेक मान्य नासले एका संघटनेक. ते म्हणटाले लँड लुजर आमकां सगळें फुकट गावोंक जाय म्हणटकूच ते फुकट गावना. आतां सीएमानूय सांगला ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरानूय तेच सांगला फुकट कोणाक काय गावचें ना. तेन्ना जे कितें आहा पळय ते रेंट गव्हर्मेंट खंय फायनान्शियल इम्प्लिकेशन घेवचो ना. कितें रेंट बिंट आहा ते पे करून तुमकां ते घेवचें पडटलें. पूण आतां तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन अपॉइंटमेंटूय मागला. सीएमान सांगला आनी आमी ताका रिक्वेस्ट केला की तूं तेंच्या कडेन अवश्य उलय आनी कितें कायद्यान आहा पळय ते तांकां सांग म्हणून.